सांग. हांव भीमराव राणे, राहणार होंडाव. माझी शेती आहा ती अडवय आहा. हांव आयज म्हाजें दुख्ख म्हळ्यार म्हाजी एक कथा सांगूंक सोदता. हांव म्हळ्यार हांव शेतकार म्हळ्यार सद्या शेतान उबो आहा हांव. आनी यंदा हांवें हळडीचे, भाताचे, परत आलें, स्वीट कॉर्न, मिरची, भेंडे, कितें मेरीगोल्ड आनी ही नगदी पिकां घेतलेलीं. पण ह्या वर्सा कशें जालें, ऑलरेडी जून म्हयन्यान पावस नासल्या कारणान ती लागवड लेट जाली आनी लागवड केल्ली ती पावस नासल्या कारणान मरून गेली थोडी. आनी तेच्या उपरांत पावस जो सुरू जालो तो नॉन स्टॉप पडलो. तेणी सेंच्युरी मारली आनी पावस गेलो. आनी तेच्या उपरांत जो पावस ना तो पावस अजिबात हांगा पडोंक नासल्या कारणान ही शेती आसली, भात शेती आसली, भेंड्याची शेती आसली, झेंडूची शेती आसली, ती सगळी पावसा अभावी करपून गेली. आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्या की आमी शेत करचें तरी कित्याक? शेता पासून कांयच आमकां जर मेळना, उत्पन्न कांयच मेळना. हांवें आतां हे पयशे इतले घातले पूण उत्पन्न तेजें कांय ना. भात शेती मेली, नाशण्यां तर पीक दिल्लें, नाशण्याचें तें बी दिल्लें तें तर रुजोवंकच ना. आनी गव्हर्मेंट फॅसिलिटी जाहीर करता पूण ते शेतकऱ्यांक मेळना, शेतकरी वंचीत उरता. आनी त्या कारणान लागून आयची पिढी जी शेती फाटल्यान वचना तें कारण हें. कारण कितें, शेती पासून कांयच मेळना. आनी हेचो जी शेती तयार जाल्ली आसता ती लास्ट शेतकऱ्यांक मेळपाची आसता तेन्ना जंगली जनावरां येता. आनी जंगली जनावरां अशीं येता की बरें पीक ते जंगली जनावरां खाता. पण ह्या जगाचो पोशिंदो आसा हो, स्वताचें पोट भरूंक करता, तेचेर उदरनिर्वाह करपाक खातीर शेती करता, पूण तेका आयज कांय मेळना. आनी शेतकऱ्याक सरकार दरबारी कांय मेळना. जी तुटपुंजी जी हे डिक्लेअर करता सबसिडी, तेजेर कांय फायदो ना. म्हाजें मत अशें प्रामाणीक मत आसा, जर शेतकरी फुडें येवपाक जाय आनी शेतकरी जगोंक जावो जाल्यार ताका सरकारी कर्मचाऱ्यांक जावं प्रायवेट सेक्टरांक कशें मासीक वेतन मेळटा तशेंच गव्हर्मेंटान एक मासीक बाबा कितें तरी शेतकऱ्याक एक डिक्लेअर करपाक जाय, जेणे करून तो आपलें काम धंदो भुरग्या बाळांक काही करूं शकता. नाल्यार ह्या उत्पन्नाचेर आज शाश्वत उत्पन्न कांय ना. भाजी केळी पळयात तुमी, केळी हजारांनी आहा केळी, पूण घड मेळना. घड मारपाक गेलो की खेती खाता. कळ्ळें न्हू. म्हणजे शेतकऱ्याचो फुडारी, शेतकऱ्याचो प्रश्न सोडोवपी ह्या म्हाका तरी अशें दिसता, म्हाका दुख्ख दिसता. आज म्हाजे वाड्यान म्हाजी रेडो मेला, पूण आज वेटनरी दोतोर ना. सकाळच्यान हांव पळयता ते फाटल्यान लागला हांव, तो दुयेंस जावन मेलो. म्हाका सांग, जर आयतारची तुमची फॅसिलिटी ओपन ना, हांव कॉन्टॅक्ट केलो, सगळ्या फाटल्यान भोंवलो, कोण फोन उखली ना, जाल्यार म्हाका शेती कशी करतली? थंय माड जे आसात, कवाथे आनी सुपारी हेंची संख्या कितकी आसा आनी केन्नाच्यान तुमी ती सुरू केला? म्हाजी जवळ जवळ 2000 सुपारी आहा. लास्ट 6 वर्सां जालीं हांव सुरू केलां. हें 100 माड आहा, गारपां आहा, मिरी आहा, परत जायफळाची झाडां आहा, आंबे आहा, कितें चीज आहा, आंबो आहा. हांवें सगळीं झाडां लायिल्लीं आहा, येवन पळोवपाची. पूण आतां अंदूची झाडां लायल्या, काजू आहा, काजू प्लांटेशन आसा सोडा, सायले आहा. पूण म्हाका दिसता इतलें आसून सुद्दां करून सुद्दां म्हाज्या हाती कांय ना. जर कितें करतलो भाजी व्हरून भेंडे, आतां सशें मूळ भाजयेचें घातलां, जर भेंड्याची भाजी करून व्हरून खातलो जाल्यार भेंड्याचें ना. निसर्ग आमचेर कोपला, सरकार कोपला तो कोपला, निसर्गय कोपला. निसर्ग पाणी नासल्या कारणान भेंडे गेले, स्वीट कॉर्न गेले, सगळें गेलें. ही हळद आतां तुमकां दिसता, पूण म्हाका दिसना. लास्ट टायम म्हाका हळदीचे ICRान एक हें दिल्लें, पुरस्कार दिल्लो की हळद बेस्ट पैकी ऑर्गॅनिक हळद केल्या म्हणून. अंदू ते हळदीचें कांय म्हाका खरें दिसना. कळ्ळें न्हू. म्हणून एक गव्हर्मेंटान हेजे ठोस उपाय काडपाक जाय, शेतकऱ्याक वयर काडपाचे प्रयत्न करपाक जाय. नाल्यार हे शेतकरी म्हाका दिसता हेज्या फुडें शेतकरी कमी जायत वतले आनी ही शेतां सगळीं ओसाड पडटलीं.